अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां पावसलां. सुवांस एवांजेल 13 अध्याय 1 ते 15 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 1 to 15. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. 5 कपर बेयादी जेजू हो संवसार सांडून बापा सर्जवेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हणून जना आसलो. संवसारांत आसलेले आपणा स्वताने मोग केल्लो, आपल्या स्वताने मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमांव इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदुळूच घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा अधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवा तें पाटी येता म्हणून जेजू जना आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपले सिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सशीन आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगात तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथें धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयचें म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कट नात. आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हणून तो जना आसलो. देखून तुमी सक्कट नितळ नात म्हणून ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें म्हूण तुमी समजलें मो? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. हे उतारांस आमकां पावसलां. आज पवित्र सभा घडलोलो दीस आनी एवखरिस्त घडलोलो दीस. आज पवित्र सभा व्हड एक संभ्रम आचरण करता. आयचो दीस आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान म्हत्वाचो दीस. आयचो दीस खंडीत जावन आमी नियाळ करूंक गेल्यार हाचे विशयांत चड आनी चड आयच्या दिसा नियाळ केल्यार आमकां जेजूचे मिसांव आमकां कळीत जाता. जेजून आमचो कितलो मोग केलो थंय सारके रितीन सांगता. जेजू आमकां संवसारांत आसलेल्या आपल्या स्वताने मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून ताणें दाखयलो. संपूर्ण तरान ताचो मोग कंप्लीट ताणें केलो. ताचो जीव सयत आमच्या खातीर दिवच्या खातीर आयच्या दिसा हो संभ्रम आमी आचरण करता. आनी प्रत्येक जावन आज आमी सक्कड मेळोवन ह्या जगा खातीर मागचो दीस. कित्याक आज ह्या जगाचो दीस. आज ह्या जगी दिक्षा घडुल्लो दीस. ह्या जगाक मागलेलो दीस. आनी देखून आमी ह्या जगा खातीर प्रत्येक जावन आज आमी मागजे. आमच्या मागण्यांत उडास दवरया तांच्या खातीर आमी चड आनी चड मागया. कित्याक त्या देवान आमकां दिल्ले ते म्हणयारी आमकां प्रत्येक जावन सक्रामेंत दिवंक, आमच्या जिवितांत आत्मीक तरान आमकां वाडवळ दिवंक आनी सगळ्या लोकां खातीर बापा लागीं विनंती करूंक देवान तांकां मागलां. देखून आज तांचोय आज संभ्रमाचो दीस. ह्या जगी दिक्षा घडुल्लो दीस. आनी आयच्या दिसा ह्या जग्या संवसाराक आमकां मेळ्ळें आनी जेजून तें आज ह्या जगी दिक्षा तांकां दिली आनी थंय थावन आमची पवित्र सभा आराम जाली. एवखरिस्त आराम जालो आनी आमकां जेजूक सेवूंचे भाग फावो जाले. लागशिल्ल्यान जेजूचो पाटलाव करूंक, ताचो मोग आपणावंक आनी ताचे उतार आयकूंक आमकां फावो जालें. हर एक दीस आमी चड जावन आमी हर एक दीस मिसाच्या बलिदानाक आमी हजर जाता. आज आमकां सकाळीं मीस आनांद, सांजेर संभ्रमीक मीस आसा. देखून आमी खंडीत जावन ताका राखून आसा. तुमी खंडीत राखून आसतल्या ताच्या संभ्रमाच्या मिसाक बलिदानाक आमी वचून खंडीत जावन आज ह्या जगा खातीर मागया. आनी आज
थोडो वेळ संवसारीच्या सगळ्या राठावळींतल्यान आमी विंगड रावया, इल्लेशे मौनपणी आज आमी मागणें करूंक प्रयत्न घेया. चड आनी चड जेजूचो पाशांव आमी वाचया. जेजूची ती ह्या संवसारांत आसतना तो कसो चलुल्लो आनी कितें पुराय केल्लें तें आमच्या मोती काडया. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती खंडीत आमकां खंडीत एवकरिस्ताचो मोग आसा. एवकरिस्त आमकां गरज आसा, ताचो आमी मोग आसा आमकां. आनी खंडीत जावन आमी मोग करता आमच्या पवित्र सभेचो आनी आमी मोग करता आमच्या याजकांचो. आमच्या आयच्या दिसा ह्या संभ्रमाचोय आमी खंडीत जावन लागशिल्ल्यान आमी पटलाव करया आनी तातूंत आमी वांटेली जावया आनी आमी हरएकलीं आज आमच्या जिवितांत जेजूच्या मिसांव कितें ह्या संवसारांत केल्लें तें मुंदरसून व्हरूंक लायकांक आनी याजकांनी सांगता मेळोवन हें मिसांव मुंदरसून व्हरूंक जायली कृपा आदारी आज आमी आमच्या जिवितांत मागया. देखून आमी हरएकलीं कित्याक म्हळ्यार आमी चड जावन आमकां दुरसोने बरो चड आसता केदाळाय आमी दुरसोता काय इल्लेशें केल्यार दुरसोता पूण आमी एक दुरसोन पयस करया आनी तांचो आमी मोग करया. कित्याक म्हळ्यार खंडीत जावन हरएक याजक जाल्यार तो कुटमातावणूच गेल्लो, कुटमातावणूच आमचे भितरलोच तो. देखून एब्रामाच्या पत्रांत आमकां आयकोंक मेळटा तो आमच्या भितरलोच, आमच्याच गतीन चियल्लो, आमचे बरीत तो. पूण तो बलिदान भेटयता आसतना ताच्या पदका खातीर आमच्या पदका खातीर बलिदान भेटयता. देखून कोणी पवित्र नात, कोणी भाग्यवान नात ह्या संवसारांत. देखून आमी कोणाचे कुलपां करच्या बदलाक, कोणाकी आमी विरोध करच्या बदलाक, कोणाचे कुलपां करना आमी उलोवच्या बदलाक खंडीत जावन आज तांचे खातीर आमी विशेश तरेन मागया. हेचो दीस याजकांक समेस्तांक आमी खंडीत जावन विश करया आज तांचो दिसा खातीर आनी तांचे खातीर आमी मागता म्हणून एक भासावया, एक मॅसेज करया खंडीत जावन. त्या वेळार तेय खंडीत जावन आमचे सांगता आसात आनी तांकांय आमचो आदार आसा म्हणून तांकां कळटलें आनी खंडीत जावन तेय आमचे खातीर आयच्या दिसा मागतले. देखून आज हो संभ्रमाचो दीस व्हरत्या संतोशान आमी आचरण करया आनी प्रत्येक जावन कित्याक आज जेजून शिसांचे पांय दिवन एक देख दिल्या आमकां. आमी कालतेपण आपणावंक आसा आनी हेरांची सेवा करूंक आसा. हेरांची सेवा म्हळ्यार आमी पवित्र सभेन जियेन आसां जाल्यार खंडीत आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार जेजू बरी आमी करतले. हांव पेद्रूक ताणें सांगलें तुका की हांव कितें करता तुका आतां समजना, तूं मागीर कळटलें. पूण मागीर कळ्ळें पेद्रून कळ्ळी सेवा केली आनी कितें केलें सगळें आमकां कळीत आसा. देखून आज आमी तेत्तेकार जेजूच्या पाशांवांत आमी वांटेली जावया आनी आज एवकरिस्ताच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावन देवाक अर्गां दिवया. हें सगळें ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी आमकां हें सगळें वर्तें बाग ह्या वर्सा आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. आनी सर्व आमी याजकां खातीर, आमच्या पवित्र सभे खातीर आनी सर्व आमच्या कोण पुरो आत्मीक तरान आमकां वाडोळ जावं कुमो जाल्या पळय जावंक ते लायक जावंक तांचे खातीर आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कुशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बरो व्हरतो आज संभ्रमीक दीस निमाणो ब्रेस्तार एवकरीस घडलेलो दीस आमी तुमकां समेस्तांचेर देवाचें धाराळ आशिर्वादां आमचेर आनी तुमच्या हर एकल्यांच्या कुटुंबाचेर देवोन दी म्हणून मागता.